2006 सावनूच कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळोवपाचें काम सुरू केल्लें, पूण तेन्ना ते आयज मेरेनच्या खंयच्याच सरकारांनी म्हादय वांटोवपा खातीर गंभीर यत्न करूंक ना। आतां सरकार म्हणटा की कर्नाटकाचो मंजूर केल्लो डीपीआर रद्द करतले आनी म्हादयचें उदक परतून गोंयांत हाडटले अशें जावंक शकना। ते खातीर गोंयच्या जनमत कौला दिसा फकत म्हादयचीच न्हय जाल्यार गोंयच्यो सगळ्यो न्हंयो वांटोवपा खातीर चळवळ सुरू करूया अशें आवाहन पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार हांणी केलां। सांगपाक खूप खेद जाता की आयज अलोकेशन जाल्ले आसा 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा जी कळसा भांडुरा आसा ह्या उदकाची वाटणी जाल्ली आसा, म्हादय न्हंयच्या उदकाची वाटणी जाल्ली आसा आणि आता जो डीपीआर सेंट्रल वॉटर कमिशनान जाका मान्यता दिल्ली आसा त्याच्यानुसार जे उदकाची वाटणी जाल्ली आसा त्या प्रमाणे त्यांच्यानी डीपीआर तयार केला आणि या डीपीआराक त्यांच्यानी बेगोबेग मान्यता दिल्ली आसा आणि ही मान्यता दिल्ल्या कारणान आता कर्नाटकाचे इलेक्शनाच्या पयलीं आम्ही काम सुरू करता अशें म्हणटात। जायते जाण म्हणटात की आम्ही म्हादयची एक थीम उदक व्हरपाक दिवचे ना। कशें दिवचे ना तुम्ही? तुमकां राज्याचे उदक गेले तेच खबर ना। 2006 जेन्ना कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री येडियुरप्पान पायाभरणी केली त्या दिसा किंवा त्याच्या पयलीं जेन्ना ह्या संदर्भात त्यांच्यानी कामकाज केले, सर्वे चालू केलो, ह्या संदर्भात सगळ्या मंत्र्यांक सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांवें कोंकणी मराठी इंग्लिश सगळ्या वर्तमानपत्रांनी जागृती करपाचो यत्न केलो। पूण आयज आमचो ओपिनियन दीस आसा त्या दिसा गोंयकारांक बुद्ध जाली एकठांय येवपाची। गोंयान 12 न्हंयो 45 उपन्हंयो आसा। आयज परिस्थिती सामकी बेकार जाल्ली आसा आणि ही आयच्या दिसा आमी जेन्ना ह्या ओपिनियन पोला दिसा एकठांय येता तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून विनंती करता, केवळ मांडवीचो विचार आमी सध्या प्रायोरिटीचेर घेवया, पूण त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो हेर न्हंयो आसा त्यांच्या अस्तित्वाची चळवळ जी आसा ती आयच्यान आमी सुरू करूया।